पाठ 13 पळय ह्या पाठांत आयिल्ली नवी अक्षरां आमी पयलीं कशी बरयतात ते पळोवया. क्ष 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 ए आणि ताका मात्रा दिली काय ऐ ऐ. अ आ एक मात्रा ओ, दोन मात्रा औ औ. आणि हो एक नवो स्वर रू रू. आता पाठ वाचूया. पाठ 13 पळय. क्ष अक्षर, ऐ अक्षर, औ अक्षर, ए अक्षर, ओ अक्षर, रू अक्षर. ह्या पाठांत ही नवी अक्षरां आयल्यांत. तुमकां ह्या चित्रांत दिसता बाई वर्गांत नवी 4 अक्षरां शिकयता. खंयची ती आमी वाचूया परतून एकदा. क्ष ऐ औ आणि रू रू. क्ष ऐ औ रू. पाठ परतून वाचूया. क्ष अक्षर, ऐ अक्षर, औ अक्षर, ए अक्षर, ओ अक्षर, रू अक्षर. आता ही अक्षरा वाचूया परतून एकदा. क्ष ऐ औ रू. आता हो पाठ तुम्ही वाचात आणि निवळ अक्षरांत ताचें अनुलेखन करात. म्हळ्यार पळोवन बरयात.